भावा भयणीनो, आयज आमी जेजूच्या कोश्टा मरणाचो उगडास करता. आयचे समारंभणेक 3 भाग आसात. देवाच्या उतराचो समारंभ, पवित्र कुसराची बुजवण आनी क्रिस्त प्रसादाची रीत. ह्या आयचे समारंभणेचो विशय घेतला तो म्हणल्यार जेजून कुर्सार उचारलेलें उतर सोंपाडलें. हें जेजूचें उतर आमकां ताच्या दैवीक कार्याची खबर सांगता. देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की ताणें आपल्या एकल्याच पुताक संवसाराचे सोरवणे पासत ओपून दिलो. जेजून आपल्या जिवितांत सगळ्या मनशांचो मोग कसलीच ओतर नासतना केलो. हो बापाचो मोग जेजू मनशां सोबें आपल्या मुणयारपणा वरवीं सपूर्णायेक पावयता आनी ह्याच बापाच्या मोगाची तेंगशी कशी कुर्साचेर मरून मनशांक सोडवून दिता. सोंपाडलें हें उतर जेजून आपल्या कोश्टा मरणान बापाच्या कार्याक दिल्ल्या सोयताचो पुरावो. तर ह्या समारंभान भक्तीन वांटो घेवन जेजूचो मोग अनुभवून ताच्या मोगाक जिविताची देखीत गवाय जावंक आमकां बापाचो आदार मागुया. आतां आमचे यादनीक भाव ओगेपणांत पवित्र मंदिरांत भितर सरतात आनी वेदी मुखार सोरपोट पडून आपले पोरजेच्या नांवान बापाचे काकलुतीक ओगेपणान मागतले. यादनीक आपले पोरजेच्या नांवान पातकांचें बोगसणें मागतना आमी सगळीं मागण्याच्या मनान आमच्या पातकांची दूख धरुया आनी आमच्या जिवितांत आसलेलें वायट नवसरूंक निचेव करुया. प्रार्थया. सर्वेस्पर आदवाचे पातकाची कास्त आमकां सगल्यांक ताचे भुरग्यांक लागून आयली आनी सोमेस आमी मरणाक सांपडल्या. आमचे सुम्या तुजे पुता जेजू क्रिस्तान आपले कोश्टा मरना वरवीं ते कास्तेचें फारीकपण दिलें. जर आमी सैमान वरवीं आदावाचें रुपणें घातलें तशेंच कृपे वरवीं जेजूचें रुपणें घेवं आनी ताचे सारकी पवित्र जावंक आमी पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. इजायास प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. पळयात म्हज्या चाकराक सूख बाग मेळटलें. हांव ताका उबारतलों, ताका वयर काडटलों, ताका भोव वर्तो कोत्तलों. मनशाचें रूप ताका नासलें. नदरेक तो इतलो सोप नासलोलो जालो की ताका पळोवंक लोक वीट दिसताली. तशेंच आतां राष्ट्राचो लोक तोटाक जातालो. तांचे मुखार राजा तोंड धांपून उबे रावताले, कित्याक कदींच सांगूंक नासलोली गोडणी ते पळयताले आनी कदींच आयकूंक नासलोली वस्त ते देखताले. आमी आयकलां
ते कोण सतमानीत आनी सर्वेस्पराचें बळ कोणाक पळीत जालां? आमचे मुखार मुळांतलो उपजल्ल्या फाट्या सारको तो वाडलो. सुकें कोड्डें जमनींतल्यान पाळा सारको आमी ताका देखलो. ताका सोबिताय ना, सुरोपाय ना. आमचे दोळे ओडून हाडपाक ताका कसलें सुरेखपण ना. कोण ताची पर्वा करिना. मनशा मुखार ताका मोलूच ना. दुखीचो मनीस तो कोश दोग भोगलोलो. जाचे मुखार आमी तोंड धांपतां तसलोच एकलो. मनीस ताची बेपर्वा कोत्तात, कोणूच ताका लेखना. खरेंच म्हणल्यार आमचे कोस दोग ताणें भोगले आनी आमच्यो दुखी ताणें आपणाचेर घेतल्यो. कोड फुटलोलो, देवान खास लायलोलो आनी सोकला उडयलोलो अशें आमी ताचे विशीं चिंतलें. खरेंच म्हणल्यार आमच्या अपराधांनी ताका आसपास विधलो. आमच्या पातक्याचे बारान तो चिड्डलो. ताचेर खास पडल्या तिचे वरवीं आमकां शांती मेळ्ळी आनी ताच्या गायांक लागून आमचे गाय पेकले. आमी सगळीं शेळयां भाशेन जोळी मोळी शिपडोवन गेल्यांव. जण एकल्यान आपली वाट दवरलोली आनी आमा सोमेस्ताच्या पातकांचो भार सर्वेस्परान ताचेर घालो. जबरदस्तेन ताका वागयलो आसतना ताणें खालतिकायेन सोंसलें आनी आपलें तोंड उगडूच ना. मारूंक व्हरता तसल्या ल्हान मेंढ्या सारको तो जालो. जशी एक शेळी आपणाक तास्तोल्या मुखार उगीच रावता तशीच ताच्या तोंडांतली जाप भायर सरली ना. जबरदस्तेन आनी जट्टी करून ताका धरलो. कोण तरी ताचे खातीर उलोवंक उबो जायत? होय, जिव्या मनशाचे पृथिवी वयलो ताका उमटून काडलो. आमच्या पातकाक लागून ताका मोर्नाची खास लायली. नश्ट्या मनशां मदें ताका पुरलो आनी ग्रेस्तां मदें ताका फोण उगडून दिलो. पूण खरेंच म्हणल्यार ताणें कधीच वायट करूंक ना. ताच्या तोंडांतलें फोटकिरें उतर केन्नाच भायर सरलें ना. कोश्टां दोगदांनी ताका चिड्डून सर्वेस्पराक बरें दिसलें. आपलें जिवीत पातकाचें फारीकपण दिवंक तो भेटयता जाल्यार आपलें दायजांक पळोवंक ताका फावो जातलें. लांब हांव तो भोगूंक पावतलो आनी ताचे उद्देशी सर्वेस्पराची खोशी शांती पावतली. ताच्या आत्म्याचे वळवळे सोंपल्या उपरांत उजवाड पळोवन तो संतोशी जातलो. सगल्या मनशाची पातकां आपणाचेर घेवन आपले कोश दोगदां वरवीं म्हजो चाकर तांकां पुनयबोंद कोत्तलो. देखून हांव उरपोंजीक ताचे स्वाधीन कोत्तलो आनी जैताचें इनाम तो पदवेदारां मदें वाडटलो. कित्याक ताणें आपखुशेन मरण आपणाचेर घेतलें आनी पातक्या मदलो एकलो कसो ताका दवरलो. आनी त्या वेळार सगल्याची पातकां तो आपणाचेर घेवन आसलो आनी पातक्या पासत विनोदी करीत आसलो. देवाचें उतर हें. देवाचे पडोपकार. देवाच्या उतराक जबाब दिवया. बाप्पा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सगळीं म्हणुया, बाप्पा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. सर्वेस्परा, हांव तुका शरणा येतां. म्हाका कधीच लोजेक घालूं नाका. तूं प्रमाणीक देखून म्हाका निवार. तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. तुजे भायर म्हाका सोडवण ना. सर्वेस्परा विस्वाशी देवा. जबाब,
बापा तुज्या हातान घालता म्हजो वत्मो. दुस्मान सगळे कोत्तात म्हजो तिरस्कार. शेजाऱ्यांक जाला केडण्याचो माल. म्हाका पळोवन म्हजें वळखीच्यांक भिरांत दिसता. वाटेर म्हजी सावली दिश्टी पडना फुडें सगळीं कूस मारतात. जशी मेल्ल्यांक विसरतात तसो म्हाका मनांतलो भायर घालो. कोयल्या कुडक्या भाशेन म्हाका कोणशाक उडयलो. सबाब बापा तुज्या हातान घालता म्हजो वत्मो. पूण हांव सर्वेस्परा तुजेर पातयेवन आसां. तूंच म्हजो देव, होच म्हज्या काळजाचो उल्हास. तुज्याच हातांत आसा म्हजें जिवीत. म्हाका पिडापीड दितल्या दुस्मानाच्या हातांतलो म्हाका निवार. जबाब बापा तुज्या हातान घालता म्हजो वत्मो. तुजें दर्शन म्हाका दिवंक. तुज्या चाकराक संतोश भरीत कोर. तुजे माये मोगान म्हाका सोडय. सर्वेस्पराचेर विस्वास ठेवतल्या न्हू. तुमचें कालीज गोड दवरात. जबाब बापा तुज्या हातान घालता म्हजो वत्मो. हेब्रेवाक बरयल्ले चिटी वेले वाचप. भावा भयणानो, आमी उच्चारतांव तो भावार्थ तीर सांबाळुया. कारण स्वर्गार खूद देवा हुजीर पावला तसलो उत्तम वर्तो महायाज्ञीक आमकां आसा. तो जेजू, देवाचो पूत. आमच्यो अस्कोतायो ताका लागोनात. तसलो आमचो महायाज्ञीक न्हय. ताणें पातक करूंक ना खरें. तरी आमचेच भाशेन सगळ्या जिन्साच्या ताळण्या कोश्टांनी ताची परिक्षा जाली. तर विस्वासान कुरपेच्या शिवसना लागीं सोरुया. थंय आदाराची गरज तेन्ना मेळटली आमकां काकलूत आनी कुरपा. आपल्या संवसारांतल्या जिवितांत जेजून व्हडल्यान बोब मारून आनी दुकां गळोवन आपणाक मरणांतलो वांटोवंक जातालो. ताका मागणी आनी प्रार्थना केली तेन्ना ताची भक्ती पासत देवान ती आयकली. आनी देवाचो पूत जावनूय आपल्या कोश्टा वरवीं खालतेपण कितें तें तो शिकलो. आनी बापान ताका संपूर्ण केल्या उपरांत तो आपणाक खालती आसलोल्यांक सगल्यांक सोडवणेचें कारण जालो. देवाचें उतर हें. देवाचे उपकार. उद्गार. मोरो पोरयान खुर्सार मोरो पोरयान जेजू आमचे खातीर खालतो जालो. देखूनच देवान ताका वयर उबारलो आनी सगळ्या नांवां परस व्हडतें नांव ताका दिलें. हांव परमणी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे कोश्टा मरणाचो इतिहास. जेजून आपले शिसां सांगाती केद्रोन वालेचे पोल तोडी गेलो. थंय एक बाग आसली, तातूंत तो आपले शिसां बरोबर भितर सरलो. गातगी जुदास हो जागो वळखतालो, कित्याक साबार पावटी जेजू थंय आपले शिसां बरोबर वचो. जुदास एक पोलतोड आनी मुखेल यादनिकी आनी फारिसेवांनी धाडलेले चौकीदारांक घेवन आयलो. दिवत्यो उजवाड्यो आनी हातयारां घेवन ते थंय पावले. तेन्ना जेजून आपणाक कितें घडटलें आसलें तें सगळें जाणा जावन फुडें सरलो. ताणें तांकां म्हटलें, तुमी कोणाक सोदतात? ताणें ताका जबाब दिलो, नाजारतच्या जेजूक. जेजून तांकां म्हटलें, हांव तो. गातगी जुदास ताचे बरोबर उबो आसलो. तेन्ना ताणें हांव तो
मोडले तेन्ना ते फाटीं सरले आनीक जमनीर शेवटले. नव्यान तांणी तांचे कडेन विचारलें, तुमी कोणाक सोदतात? आनी ताणें म्हटलें, नाजारतच्या जेजूक. जेजून परतीपाड केलो, हांव तो म्हूण हांवें तुमकां सांगलां. म्हणटच तुमी म्हाका सोदतात जाल्यार हांकां वचूं दी. अशें ताणें म्हटलें तें उतर गळून येवंक जाय आसलें. तुवें म्हाका दिलें तांचे भितरलो एकल्याक लागून हांवें इबाड जावंक दिवंक ना. सिमोन पेद्रू कडेन एक तोरसाद आसली. ती ताणें भायर काडली आनी परोम यादनिकाच्या चाकराचेर मारून ताचो उजवो कानूच कातरलो. त्या चाकराचें नांव माल्कू. जेजून पेद्रूक म्हणलें, तुजी तोरसाद पोत्यांत घाल. बापान म्हाका दिलां तें पात्र हांवें पिवचें न्हय. पोलतोणीन तिचे सोंद्रा आनीक जुदेवांचे चौकीदारांनी जेजूक दवरलो आनी बांदलो. तांणी ताका पयलो आनासागीर व्हेलो, कित्याक तो कायफासाचो ते वर्साचो परोम यादनिकाचो सासरो आसलो. पोरशे खातीर एकलो मनीस मेल्यार अदीक फायद्याचें म्हूण जुदेवांक बूद दिल्लो तो होच कायफास. सिमोन पेद्रू आनी दुसरो एकलो शीस जेजू फाटल्यान गेले. हो शीस परोम यादनिकाचे वळखीचो आसलो देखून जेजू बराबर तो परोम यादनिकाचे आंगणांत भितर सरलो. पूण पेद्रू दारा भायर रावलो. परोम यादनिकाचे वळखीचे आसलो ते दुसरे शिसान दार राखणे कडेन उतर घालें आनी पेद्रूक भितर काडलो. दार राखण्यान पेद्रूक म्हटलें, तूंय ह्या मनशाच्या शिसांतलो न्हय? ताणें म्हटलें, हांव न्हय. इतलें म्हणसर हिंव खातालें देखून कोळशांचो दोखटो केल्लो ताचे भोंवतणी रावन चौकीदार आनी चाकरां शेकतालीं. पेद्रूय तांचे सांगाती आसलो आनीक शेकतालो. परोम यादनीक जेजू कांय विचार घालून ताचे सीस आनी शिकोवणी विशीं तांची चवकशी करूंक लागलो. जेजून ताका जबाब दिलो, सत्ती हांव सोबी म्हाजार उलयलां. सदांच हांवें देवस्थानांत आनी देव मंदिरांत सगलो जुदेव लोक एकठांय जाता थंय शिकवण दिल्या. गुप्ती हांव कितें चलोवंक ना. म्हजे लागीं कित्याक विचारताय? म्हाका आयकलां तांचे लागीं हांवें कितें म्हटलां तें विचार. हांवें सांगलां तें तीं बरीं जाणात. ताणें अशें म्हणना फुडें थंय आसलेल्या एका चौकीदारान जेजूचेर तापट मारलें आनी म्हटलें, महायाज्ञिकाक तूं असो जबाब दिताय? जेजून अशी जाप दिली, हांव उलयलां तें वांकडें जाल्यार ताची गवायकी दी. पूण जर तर हांव उलयलां तें सारकें, कित्याक म्हूण तूं म्हाका मारताय? तेन्ना अनसान ताका बांदून कायफास महायाज्ञिकागेर पाठयलो. सिमोन पेद्रू आजून थंय आसलो आनी शेकतालो. तांणी ताका म्हटलें, तूंय तांच्या शिसांतलो न्हय? ताणें ना म्हणलें. हांव न्हय. परोम याज्ञिकाच्या एका चाकरान पेद्रूक म्हणलें, आरे, हांवें तुका ताचे बरोबर बागेंत पळोवंक ना. हो चाकोर पेद्रून कान कातरलेलो ताचो सोयरो आसलो. पेद्रूक आनीक एक पावट ना म्हणलें आनी तेन्नाच कोम्यान साद घालो. सकाळ जातूच तांणी कायफासागेर तान जेजूक नितीशाळींत व्हेलो. आपूण बाटोनात जावंक पूण आपणाक पास्काचें जेवण करूंक मेळचे खातीर तो नितीशाळीन भितर गेले नात. देखून पिलातान आपुणूच तांचेशी भायर येवन म्हटलें, ह्या मनशाचो तुमी कसलो गुन्यांव कोत्तात? ताणें ताका जबाब दिलो, हो मनीस नश्ट न्हय आसलो जाल्यार आमी ताका तुजेशी आडचे नासल्या. पिलातान तांकां म्हटलें, तुमी ताका व्हरात आनी तुमचे समृद्धी प्रमाणे ताची नीत करात. जिदेवानी ताका म्हटलें, कोणाचेरूच मरणाचें फर्मोन मारूंक आमकां पदवी ना. आपूण कसो मरतलो आसलो हाचे विशीं जें जेजूक सांगून दवरलेलें तें खरें जावचे खातीर अशें घडलें. पिलात नव्यान नितीशाळींत गेलो आनी जेजूक आपोवन ताणें ताका म्हटलें, तूं जुदेवाचो राजा? जेजून परतीफाड केलो, हें तूं तुजे वस्तूंगी म्हणटाय, ओ दुसऱ्यांनी तुका म्हजे विशीं अशें सांगलां.
पिलातान म्हटलें, हांव जुदेव तर तुजेच लोकान आनी मुखेल याज्ञिकांनी तुका म्हज्या हातांत घाला. जेजून परतीपाड केलो. म्हजें रायज हे संवसारांतलें न्हय. म्हजें रायज हे संवसारांतलें जाल्लें जाल्यार हांव जिदेवाच्या हातांत पळोवना जावंक म्हजे शिपाई झुजलेले आसलेत. पूण म्हजें रायज हांगा सरलें न्हय. पिलातान ताका म्हटलें, म्हणटोच राजा तूं? जेजून जबाब दिलो, हांव राजा म्हूण तुवेंच सांगलें. हेच पासत हांव जल्मलां, हेच पासत संवसारांत आयलां, स्वताक गवाय दिवंक. जी कोण सोत मानून घेवंक तयार आसात ती म्हजो ताळो आयकतात. पिलातान ताका म्हटलें, सोत म्हणगे कितें? अशें उलोवन पिलात नव्यान जुदेवां सरशीं भायर वचून तांकां म्हटलें, म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण पास्कांचे सोम्यार तुमचे विनवणेक कान दिवन हांवें एकल्याक सुटका दिवची म्हूण तुमची चाल आसा. जुदेवाचो राजाक हांवें सुटका दिल्ली तुमकां जाय? तांणी परत बोबाड मारून म्हटलें, हाका न्हय, बाराबासाक सोड. बाराबास म्हणलोलो एक पूंड आसलो. तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताची जेलवंत मारूंक लायलें. शिपायांनी कांट्यांचो एक मुकूट विंदलो आनी ताचे माथ्यार घालो आनी ताका एक जांबलें आंगलें न्हेसयलें. ते ताचेशी येवन म्हणटालेत नमान जुदेवाच्या राजा. आनी ताचेर थापटां मारतालेत. नव्यान भायर येवन पिलातान तांकां म्हटलें, पळयात, ताचो म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळना म्हूण तुमकां कळोवन येवचे पासत हांव ताका भायर हाडटा. तो कांट्यांचो मुकूट आनी तें जांबलें आंगलें घालून आसलो तसो जेजू भायर आयलो. पिलातान तांकां म्हटलें, पळयात, हो आसा तुमचो मनीस. ताका देखलो तेन्ना मुखेल याज्ञिकांनी आनी चौकीदारांनी बोब मारली. ताका कुर्सार मार, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हटलें, तुमीच ताका व्हरात आनी कुर्सार मारात. म्हाका ताचो कसलोच गुन्यांव मेळना. जिदेवांनी ताका परत परतीपाड केलो. आमकां आमचें शास्त्र आसा आनी त्या प्रमाणे ताका मरण फावो, कारण तो आपूण देवाचो पूत म्हणटा. ही उतरां आयकली तेन्ना पिलात ओदीक भियेलो. परत नितीशाळींत वचून ताणें विचारलें, तूं खंयचो? पूण जेजून ताका जाप दिली ना. ते पासत पिलातान ताका म्हटलें, तूं म्हजे कडेन उलयनाय? तुका सोडूंक आनी तुका कुर्सार मारूंक म्हाका पदवी आसा म्हूण तूं नकलोय? जेजून ताका परतीपाड केलो. ती तुका वरतान दिवंक नासली जाल्यार म्हजेर तुका कसलीच पदवी आसची नासली. हे पासत शणें म्हाका तुज्या हातांत दिला ताका उदीक व्हड गुन्यांव आसा. हें गळो मेरेन पिलात ताका सोडून सोदतालो, पूण जुदेवांनी बोब मारली. ह्या मनशाक सोडशी जाल्यार तूं शेजाराचो इश्ट न्हय. आपूण राजा म्हणटा तो मनीस शेजाराचो दुस्मान. पिलात तीं उतरां आयकलीं तेन्ना ताणें जेजूक भायर हाडलो आनीक चिराबंदी हेब्रो भाशेन गाबाता म्हणटा ते स्वातीर आपूण नितीसुंदरेर बसलो. तो दीस पास्कांचे तयारीचो दीस आसलो. सुमार 2 पार जाल्लो. पिलातान जुदेवांक म्हटलें, पळयात, हो आसा तुमचो राजा. ते हाडूंक लागले. ताका नाच कोर, ताका नाच कोर, ताका कुर्सार मार. पिलातान तांकां म्हटलें, तुमच्या राजाक हांव कुर्सार मारूं? मुखेल याज्ञिकांनी जबाब दिलो, शेजारा बगोर आमकां राजा ना. तेन्ना ताका कुर्सार मारूंक पिलातान जेजू तांचे ताब्यांत केलो. तांणी जेजू धरून व्हेलो आनी तो आपलो कुरीस घेवन कडतेचे म्हणलेल्या जाग्यार वचून गेलो. हे जाग्याचें नांव हिब्रू भाशेन गोलगोथा. थंय ताका आनी ताचे बाराबर आनीक दोगांक तांणी कुर्सार किडायले. जेजू मदीं आनीक ते दोगां ताच्या एके कुशीन. पिलातान एक नामलेख बरयलो आनी तो कुर्सा वयर घालो. ताचेर अशें बरयलेलें आसलें, नाजरेतकार जेजू जुदेवांचो राजा. जेजू कुर्सार मारलो ती सुवात शारा लागीं आसली देखून जायते जुदेवांनी हो नामलेख वाचलो. तो हेब्रू, लातीन आनी ग्रीक भासांनी बरयलोलो. तेन्ना जुदेवांचे मुखेल याज्ञिकांनी पिलाताक म्हटलें,
जुदेवाचो राजा अशें बरोवं नाका, पूण हो मनीस आपूण जुदेवाचो राजा म्हणटालो अशें बरय. पिलातान जबाब दिलो, हांवें बरयलें तें बरयलें. जेजू कुर्सार खिळाय तोच शिपायांनी ताची आंगोश्टां घेतली आनी ताचे 4 वांटे केले. 2 शिपायाक 1 वांटो. तशेंच ताचे आंगलें घेतलें. आंगल्याक शिवण नासली. तें वयर सावन सकला एक सारकें विणलेलें. हे पासत तांणी एकामेकाक म्हणलें, आमी तें पिंचे न्हय, पूण सोरती घालून तें कोणाक पडटा तें पळोवया. हे परी पवित्र पुस्तकांतलीं उतरां घडून आयलीं. ताणें म्हजी आंगोश्टां आपणा मदें वांटलीं आनी म्हज्या आंगल्याचेर सोट्ट्यो घाल्यो. अशें शिपायांनी केलें. जेजूचे कुर्साची ताची आवय, ताची आवयची भयण, क्लेफसाची पोतीन मारिया आनी मागदलेनाची मारिया ह्यो बुय आसल्यो. आपली आवयक आनी तिचे कुशीन आसलेले मोगाचे सिसाक पळोवन जेजूक आवयक म्हटलें, अस्तुरे, हो तुजो पूत. उपरांत सिसाक म्हटलें, ही तुजी आवय. आनी ते वेळांतान सिसान तिका आपणाची म्हूण घेतली. हे उपरांत सगळें सोंपाडलें म्हूण जाणा जावं पवित्र पुस्तक सुपरनायन खरें जावचे खातीर जेजून म्हटलें, म्हाका तान लागल्या. शिरक्यान भरलेलें दोंडुलतूय आसलें. ताणें शिरक्यान बुडयलेलें एक आंबवलें बोडयेक लावन ताचे तोंडाशी पावयलें. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हटलें, सोंपाडलें. आनी तकली भागोवन ताणें प्राण सोडलो. आमी सगलीं ह्या वेळार दिमी घालुया. उबी रावया. तो तयारेचो दीस आसलो आनी किरीत दोबाज्याचो सोनवार लागीं पावलोलो. देखून सोनवारा दिसा कूड कुर्सार उरोना जावंक ताचे पांय मोडचे आनी ताच्यो कुडयो काडून व्हरच्यो म्हूण जुदेवांनी पिलाता कडेन मागलें. शिपाय आयले आनी जेजू बराबर कुर्सार मारलेल्यांचे पयल्याचे तशेंच दुसऱ्याचे ताणें पांय मोडले. पूण जेजूशी पावतोच तो मेलो म्हूण पळोवन ताणें ताचे पांय मोडले नात. पूण एका शिपायान एक बालो घेवन ताची कूस विणली आनी रोखडेंच रगत आनी उदक व्हांवलें. जाणें हें पळयल्लें ताणेंच तुमी विस्वास दवरचे पासत ही गोवायकी दिली. ताची गोवायकी खरी आनी तो सत उलयता म्हूण तो जाणो. पवित्र पुस्तक अशें म्हणटा, ताचें एक पूण हाड मोडचें ना. हें उतर खरें जावचें पासत ह्यो वस्तू घडल्यो. पवित्र पुस्तक अशेंय म्हणटा, आसपास विणलेले ती पळयतली. हाचे उपरांत आरेमेतेचो जुजे जेजूचो शीस पूण जुदेवांचे भिरांतीन गुप्ती रावल्लो आनी जेजूची कूड काडून व्हरूंक पिलाता कडेन मागलें. पिलातान रोजा दिली. ताणें येवन जेजूची कूड काडून व्हेली. आनी निकेदेम जेजूशी पयलो रातचो आयलोलो तो सुमार 100 थार गोंदरसाची आनीक मुसुंबराची मिसवळी घेवन आयलो. ताणें जेजूची कूड घेतली आनी जुदेवांचे निकीपिणेचे रिती प्रमाणे पोरमोड लावन ती ओलींनी गुटलायली. ताका कुर्सार मारलेलो ती सुवातेर एक बाग आसली आनी ते बागेंत आजून कोणाक घालूंक नासलो तसली एक नवी समाधी आसली. तो जुदेवांचो तयारेचो दीस आसलो आनी ती समाधी लागींच आसली देखून ताणें जेजू थंय घालो. ह्या वेळार आमी देवाचे उतर आमी आयकुया. शिरको चाकलो तेन्ना जेजून म्हणलें, सोंपादलें. प्रितीच्या भावांनो, आयज जेन्ना आमी जेजूचो कश्ट मरणाचो उगडास कोत्ता आनी पवित्र रितीन
वांटो घेता तेन्ना आयज आमची पयस सभा आमकां सांगता सोप बांदलें ह्या उतराचेर नियाळूंक. आनी आमकां आयज हें उतर वाचच्या आदीं अशें बरयलेलें आसा, पवित्र पुस्तक संपूर्णायेन खरें जावचे खातीर जेजून हें म्हटलें. कित्याक काय सोंपातलें, कसलें कार्य काय जेजून ह्या संवसारांत देवाचें केलें. प्रितीच्या भावांनो, ह्या उतरा वरवीं जेजू आमकां सांगता की जें कितें पवित्र पुस्तकार आपल्या आदीं बरयलेलें आसलें तें सगलें संपूर्णायेक आपूण पावयलें. 3 वस्त आमकां आयज उगडास कोत्ता. पयलें, जेजू एक प्रवादी कसो देव बापाचें कार्य संपूर्णायेक पावयलो. आनी हें आमकां पयल्या वाचपांत इजायस प्रवादी उगडास कोत्ता. जें कितें आयचे वाचपांत इजायस प्रवादी आमकां सांगता तें आयज आमी जेजूच्या कश्टा मरणाचो उगडास कोत्तना सगलें बारीकसाणेन पळयता. एक ल्हान मेंढरो कसो तो आपणाकूच आमचे खातीर समर्पिलो. पातकी न्हय तो, पूण आमकां देवाक एक करूंक बापाचें कार्य संपूर्णायेक पावोवंक तो ल्हान मेंढरो जालो. दुसरें, देव बापाचें याज्ञीक कार्य संपूर्णायेक पावयता. कसलें काय, आदल्या करारार आमची पातकां भोगसूंक, आमची पातकां धुवन काडूंक याज्ञीक वेतालो आनी मेंढऱ्याची बलिदान करतालो. ताच्या रोगता वरवीं आमची पातकां धुवन वेतालें. पूण जेजू एक खरो याज्ञीक कसो आमचो दुसरी वाचप आयज आमकां उगडास कोत्ता. आपणाकूच आपलेंच रगत बलिदान करता, भेटयता. आपणाच्या अमळीक रोगतान आमचें सगलीं पातकां धुवन काडून आमचे मदें आनी देवा मदें ब्रिज मोडून उडोवन देवाक तो आमकां एक करून दिता. तिसरें कार्य, जेजू देव बापाचें राजकीय कार्य संपूर्णायेक पावयता. प्रितीच्या भावांनो, हो पवित्र सातोळो सुरवात जावचे आदीं आयतारा दिसा आमी आयकलां देवाक जेजूक जेरुजलेमांत येवकार दितात राजा कसो. तो खुशाल जाता, पूण तो जाणा ही संवसाराची राजकीय आपणाची न्हय. आपणाचें राज स्वर्गार देव बापा सांगात आसा. आनी हे कश्टा वर्णा वरवीं तो आमकां तेंच दाखयता. ताच्यान ती पदवी घेवन ह्या संवसारांत रावंक जातालें. आतां लोक म्हाका राजा म्हणटा, म्हाका जाव दिया राजा, हांव राजवट चलयतलो. ना, तो आपल्याचे कश्टा मरणांत भितर सोदता की सांगूंक हें संवसाराचें राज म्हजें न्हय, म्हजें राज म्हज्या बापा लागीं आसा. आनी पितीच्या भावांनो, हें सगलें करून जेजू आपल्याचें कार्य देव बापान ताका दिलें तें संपूर्णायेक पावोवन तो म्हणटा सोंपादलें. म्हज्या लोकांक, म्हज्या भुरग्यांक, म्हज्या भाव भयणांक जे पयस गेल्ले ह्या म्हज्या कश्टा मरणा वरवीं हांव देवाक लागीं कोत्ता. दुनिया सोंपादलें, तुजें कार्य हांवें संपूर्णायेक पावयलो. आनी प्रितीच्या भाव भयणींनो, आमकां जेजूचे पाटलादार कशें हे 3 कार्य लागू जातात. कशें ही वाचपा याज्ञीक जेन्ना आमकां बावतिजम दिता ही उतरां तो अशें उच्चारता पवित्र तेलान मागच्या आदीं. जेजूक ताणें याज्ञीक, प्रवादी आनी राय म्हूण मागलोलो. तशें आतां जेजूचो जीव सांदो जावच्याक
सासणाचें जिवीत मेळच्याक त्याच बाप तुका सोडवणेच्या तेलान मागता. आनी आयज आमकां हे उगडास करूंक गरजेची. जेन्ना संवसार आख्खोच संकुश्टान सापडला, तुजे आनी मोचे मुखार मरण येवन उबें रावता तेन्ना आमी कितें म्हणटले काय? म्हज्यानी जातोलें म्हणोंक दोनया सोंपादलें म्हणून, म्हज्यानी जातोलें दोनयाक म्हणोंक जें कार्य तुवें म्हाका दिलें, एक प्रवादी कसो, एक याज्ञीक कसो हांवें संपूर्णायक पावयलो म्हणूंक जाता काय? आयज प्रितीच्या बाबयनो, आमकां जेजूच्या कोश्टा मरणा वरवीं हें उगडास करूंक गरजेची. एक कुटुंबांत एक वडील कसो म्हज्यानी प्रवादी कार्य संपूर्णायक कसो म्हूण शार्ती पावोंक जाता. पयले सुवातेर हांव म्हजें कान देव बापाक दीस रात दितलो. देव बाप म्हाका कितें सांगता काय, आनी तेच दर एक प्रवादी आपल्या जिवितान कोत्तालो. दीस रात आपल्याचे कान देवाचे उल्याक. देव म्हाका आतां कितें सांगता काय? देवाचो उलो आयकून हांव नितीच्या रस्त्यान चलता काय? म्हज्या कुटुंबाक हांव एक एग्जाम्पल जाता काय? एक नमुनो जाता काय? एक उदाहरण जाता काय? बोलतेच जाल्यार म्हज्या कुटुंबाचे जे वांगडी आसा ते म्हाका सांगतात, हें तुजें जिवीत आसा तें सारकें न्हय, सुदार. प्रितीच्या भावनो, भुरग्यांक, बायलांक, दादल्यांक, घोव बायलांक ही एक कार्य देवान दिलो. जंय तूं आसाय तुज्या कुटुंबान तूं प्रवादी जावंक गरजेची. देवाच्या उल्याक कान दिवंक, तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्या सांगाता कसो म्हूण तें कुशालकायेन देवाची मोग एकामेकाक दिवंक, आनी मागीर दुसऱ्यांक. जेजू म्हाका आनी तुका याज्ञिकी कार्य संपूर्णायक पावोवंक आपयता. आनी जेन्ना याज्ञिकी कार्य म्हणटा, तुमकां जे भाशेन हांवें उगडास दिला, जेजून आपणाचेंच बलिदान केलें. तयार आसाय तूं तुज्या कुटुंबाक सांबाळूंक, तुज्या कुटुंबाक देवाचो रस्तो दाखोवंक, आपणाची त्याग करूंक? दिसा दिसपोटी तुका काम पडटा, तूं कुशालकायेन त्याग करून हें काम करून तुज्या कुटुंबाक कुशाल दवरूंक वावुरताय? आनी तिसरी, जेजू संवसारांत जियेतना सदांच सर्गींचे राज्याक बोट दाखयतालो. तूं ह्या संवसारांत चलतना तुज्या भुरग्यांक, तुज्या कुटुंबाच्या वांगड्यांक, तूं जंय काम करता तुज्या इश्टांक तुज्या जिविता वरवीं दाखयताय हें संवसाराचें जिवीत आमचें न्हय. आमी फकत एक वाट चलता. आमचें राज देव बापाचे सांगात आसा, आनी थंय वचूंक आमी दर घडी ह्या संवसारांत आमच्या जिविताचे नदर मारून देवाक मानता तसल्यो करूंक गरजेची. आनी तेन्ना प्रितीच्या भावेनो, मरण आमच्या मुखार येता तेन्ना कुशालकायेन जेजू भाशेन आमी म्हणटले, सोंपादलें. जें कार्य दोनया तुवें म्हाका दिलो तें हांवें बरे भाशेन केलें. हांव खुशाल, हांव जाणा हांव तुज्या गोपांत येतलो. तर आयज जेजूच्या कोश्टा मरणांत आमी वांटो घेतना आमी आमकां उगडास करतना प्रितीच्या भावेनो, आमी आख्खे संवसारा पासत मागुया. जाय घडये आमी बरे भाशेन आसां, जायते कुटुंब रोडटात, कित्याक तांचे वांगडी पयस पयस गांवांत आसात, बोटीर आसात. ते बरे भाशेन आसात, कशे आसात, तांचें जिवीत कशें, कितले दूख सोंसतात. जायते कुटुंब आपल्या घरांनी रोडटात, तांच्या वांगड्याक हें दुयेंस जालां. हें दुयेंस जालेले मनीस मरणाक झगडटात. तांचे पासतूय मागुया आमी. आनी हें संवसारा पासत मागतना कितें भाशेन आयज आमी जेजू कोलो मारुया. ताच्या उमळीक रोगतान जेजून आमकां ह्या दुयेंसांतल्यान, ह्या संकोशांतल्यान निवारूं. आमेन. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आतां आमी वेगवेगळ्या गरजां खातीर
कांय प्रार्थना कोत्तेल्यो. आमचो यादनीक आमकां दर एक मागणें कोणा पासत आमी कोत्ता तें सांगतलो आनी आमी सगळीं ओगेपण सांबाळटले आनी उपरांत यादनीक तें प्रार्थन आमच्या सर्वांच्या नांवान बापाक उबारतलो. मोगाच्या भयणी बाबंदो, आमी जीं घरांत आसात ती तिमेरूच आसल्यार ओदीक बरें. तातूंतल्यान हे मागण्यांत सोर गोरसां खातीर ही आमी प्रार्थना उबारता. पवित्र सोबे पासत प्रेरीच्या बाबा भयणीनो, देवाची पवित्र सोबे पासत प्रार्थुया. आखे पृथ्वीचेर आमची पवित्र सोबे शांतीची आनी एकवटाची चड गरज आसा आनी आमी आमच्या सर्गीचे बापाक थांबून आसतना वाकाणच्याक ताणें आमची जीण सवस्कायेन राखच्याक आनी आमची काळजां आनी मनां समाधान करच्याक ही भोव मोलादीक देणी आमकां फावो कर म्हूण आमचे बापा आमचे सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. दिमी घालुया. सोर पदवेदार सासणाच्या देवा, जेजू सवेन तुवें सगळे राष्ट्रांक तुजी महिमा उगडापी केली. आखे पृथ्वीर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेक बावार्थान सदां तीर करून दवर आनी तुजे काकुतीन सांबाळ. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. भाग्यवंत बापा पासत आतां मागुया आमी फ्रांसीस आमचे भाग्यवंत बापा पासत धर्मदूताचे वर्गांत आखे पवित्र सोबेचो बापूय आनी गवळी जावं देवान ताका वेंचून काडला. ही बारादीक जबाबदारी विस्वासपणी सांबाळूंक आनी जेजूचे कुशे प्रमाणे देवाची पोरजां चलोवंक ताका उजवाड आनी कुडी आत्म्याची घोटाय दी म्हूण आमचे सर्वेस्परा बापा लागीं मागुया. ओगणीत जाणवाईच्या आनी सोर बोलिश्ट देवा, भाग्यवंत पेद्रूचेर आनी ताच्या फाटल्यान येतल्ल्या दर एका भाग्यवंत बापाचेर आखी पवित्र सोबेचे बारादीक जबाबदारी तुवें थारावून दवरल्याय. आमचे भाग्यवंत बापान आपले जाणवाईच्या उतरान आनीक पडसडीत देखीन आमकां क्रिस्ती सुपुर्णायेचे वाटेन चलोवंक पवित्र सोबेचे थारवाचेर उप्रासलेलें वादोळां मदें दिरादीक तांडिला वरवीं तिरायेन वेरें दवरूंक तिका फुडें व्हरूंक आनी बरो गोमडी कसो सगळे आपले शेळ्यांक राखूं आनीक चोरूंक आनी तांचे पासत मोगान आपलो जीव लेगून दिवंक तुजे पवित्र आत्म्याचे उजवाड आनी दिरान ताका बोर म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. आमेन. पवित्र सोबेचे सगळे वर्गां पासत मागुया आमी सोर दोर मुनियाऱ्यांचे वर्गांक आनी बावाट्यां पासत आमच्या धर्मदक्षांक आनी समेस्त धर्मदक्षांक याज्ञिकांक प्रधान सेवकांक आनी सोर धर्म मुनियारांक सगळे बावार्थ्यां बराबर राख आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया.
सौर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, तुझे पवित्र आत्म्या वरवीं जेजूची आखी गुड्डात कूड तूं पवित्र कोत्ताय, चलयताय आनी वाडयताय. हे गुड्डात कुडीचे सांद्ये पासत मुणगे आमा समेस्तां पासत आमी मागणी कोत्ता तें तूं दोयनायक. आमचे जावन एकल्याचे आपोवण्या प्रमाणे तुजी चाकरी विस्वासपणान करूंक आमकां करपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. क्रिस्ती पोरजेचे एकवटा पासत मागुया आमी आमचे सुम्या जेजू क्रिस्ताचेर भावाट ठेवतात. ते आमचे सोर भावा भयणी पासत काळजां आनी कोरनीन सोद सोदूंक तांकां करपा दी. आनी आमचे सांगाताक तांकां सगल्यांक आपल्या एकेच पवित्र सोबेंत एकठांय कोर म्हूण आनी सांबाळ म्हूण बापा लागीं मागुया. सौर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, शिंपडलेल्यांक तूं एकठांय करताय आनी एकठांय जाल्ल्यांक तूं एकवटान सांबाळटाय. तुज्या पुताचे हिंडाचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी एकाच पवित्र स्नारान तुका भेटयलेले समेस्तांचो एकवट एकाच ओकोंड बावार्थान आनी प्रतिमोगान तीर कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. जेजू क्रिस्ताचेर बावाट दोरिनान तांचे पासत मागुया आमी आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता आपलो सोरवंडार म्हूण वळखून घेयनात तांचेय पासत. देवान नेमलेल्या एका सोरवंडाराक मानून घेवंक आनी सोरवणीची वाट दवरूंक पवित्र आत्म्याचो उजवाड तांकां दी म्हूण बापा लागीं मागुया. सौर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, संवसारांत हिशोब नासलेलो लोक आजून जेजूचेर भावाट दवरिनात. ताका सगल्यांक खरें काळजान तुजी वाट सोदूंक करपा दी आनी स्वताच्या उजवाडाक पावय. तांकां आनी आमकां एकामेकाच्या मोगान एकवटाय तुका वळखूंक आनी तुजे देवीक जिविताचे गूट सुपूर्णायेन सोजमून घेवंक तांची तान वाडय आनी संवसारांत तुजे मोगाचे खरे साक्षी आमकां कर. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. देवाचेर भावाट दवरिनात तांचे पासत आतां मागुया आमी देवाक वळखोनात त्या मनशां पासत खरें मनान आनी काळजान बरें तें करूंक खुद जिवे देवाशी पावूंक तांकां करपा दी म्हूण आमचे बापा लागीं मागुया. सौर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, समेस्त मनशांक तुका अंतरेकून सोदूंक आनी तूं मेवलो म्हणटोच दादोशी जावं सगले मनशांक तुवें रोसलें. क्रिस्ती लोकाच्यो बऱ्यो कोन्यो पळोवन तुजो दयाळ मोग ओळखूंक आनी अशे सगळे आटकोरीचेर जैत व्हरूंक तुजेशी येवंक तांकां करपा दी. हे बरें तुजे एकलेच खरें देवाचे समेस्तांचे बापाचे मोगान तांकां सगल्यांक दादोशी कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. मागुया आमी दर एका देशाच्या राजकारभाऱ्यां पासत देवाचे कुशे प्रमाणे आपली जबाबदारी पाळूंक आनी हे भाशेन सोर देशांनी खरी स्वतंत्राय आनी शांती आसचे खातीर तांची मनां उजवाडाय आनी तांच्यो कुश्यो गोट कर म्हूण बापा लागीं मागुया.
सोर पदवीधरांनी सासणाच्या देवा, सोर मनशाची काळजां आनी सोर लोकांचे हॉक तुजे हातांत आसात. दर एका देशाचे राजकारभाऱ्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. तुजे कृपेन तांची राजकारभार घाल. देशांत लोकांक शांती समाधानाचो आसूर गावंक, सोर वाटांनी गांवचें सुदारप जावंक आनी समेस्तान आपआपले धर्मा प्रमाणे जिवंक सत्तेन हॉक मेळूंक ही आमचें मागणें बोलेपणान आयकून घे. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. तरेतरेचे वायटांक सांपडलेल्या पासत आतां मागुया आमी तरेतरेचे वायटांक सांपडलेल्या पासत मनशांची मनां सगळे असक्तायेंतली निवार म्हूण, पातक्यांक देवचाराच्या गुलामपणांतली सोडय म्हूण, सोर तोरेचे सांकळी आनी बांदपास तोडून उडय म्हूण, बुकेल्यांक जेवण खाण, पिडेस्तांक भलायकी आनी कोयद्यांक सुटका दी म्हूण, पयनारांक वाटेर राख म्हूण, परदेसांत आपआपले माय गांवांत आनी मरणाचे तोयणेर आसलेल्या स्वर्गा राज्यांत पावय म्हूण आमच्या बापा लागीं मागुया. सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, दुखेस्तांची तूं बुजवण, कोश्टावतल्यांची तूं गोठाय. सोर तोरेचे कोश्टां विघ्नांनी तुका उलो मारतल्यांचे मागण्यांक कान दी आनी ताचे गोरसांनी तांकां पाव. अशें तुजे दोयाळेची कोणवळायेन बापाची काळजाची गोडसाण चाकूंक बुजवण आनी संतोश ती भोगूंक पाव. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. आतां मागुया आमी कोरोना व्हायरस हे मारेकार पेस्ट पिडीक संपून कोश्टावतल्यांक, सांडलोल्यांक आनी निराशिल्ल्यांक आनी मेलेल्यांक पासत हे पिडीक संपूंक तोरीकवार कोश्टांचो भार व्हरतल्यांक देवाची खुशी जाल्यार ताची वेली ही पेस्ट पिडा पयस कर म्हूण ना तर हे पिडेक फुडो करूंक तांकां आनी तांच्या कुटुंबाक इलाज बुजवण गोठाय दी म्हूण हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञान शास्त्रांक बेगूनच ओकोद मेळूंक निर्मी म्हूण पिडेवंतांची सेवा चाकरी करतल्यांक पिडेशिडींत मेकळी सांबाळ म्हूण आनी हे पिडेक बोली पडलेल्यांक सर्गेची शांती फावो कर म्हूण बापा लागीं मागुया. सोर पदवीधरांनी काकुत्सारा देवा, तुजे अगोनीत मोगान सोर मनशाचें जिवीत तूं रोचताय आनी तूंच तें सांबाळटाय. आमचे असक्तायेंतली उबारूंक आनी आमच्यो पिडा शिडा काडून उडोवंक तुजे कोणबाळेन तुजे पुता जेजूक हे संवसारांत तुवें धाडलोय. कोरोना व्हायरस ही मारेकार पेस्ट पिडा हे देशांनी संवसारांत शिपडून मनशाचें जिवीत आकांताची दोशीक सांपडलां. आमा समेस्तांचेर आनी किरीत भाशेन ही पिडा पेस्ट सांपडलेल्यांचेर तुजी दयाळ नदर घाल आनी तुजे देवीक बोडान आमचे वेली ही पेस्ट पिडा पयस कर. जी बाबा भयणां हे पिडेन सांपडल्यान तांकां तुजो पेकवणेचो हात लाभय ना तर भावार्थान बोरवशान आनी सोंसणिकायेन ही पिडा सोंसूंक व्हरूंक तुजे कृपेचो आदार तांकां दी. आपल्याकूच विसरून पिडेवंतांची दीस रात सेवा करतले वैजांक, नर्सींक आनी भलायकी निगा घेतल्याक सेवकांक तुजे दयाळ उस्क्यांची हातयारां कर आनी तांकां तुजे सुबा आशिर्वादान भर. ही पिडेचेर जोयत व्हरूंक वावुरतल्या विज्ञान शास्त्रांक
एक गुणादीक वाक्सीन वेगनूस मेळो शेंकोर हे पिळेक बोली पडलेले बाबा भयणां तुजे काकुटी सासनाची शांती उबार आनी तांचे कुटुंबाक बुजवणीचो सांगात फावो कर. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. खुरीस आमच्या भावार्थाची खुणा, कित्याक ह्या कुर्सा वरवीं जेजून आमचें तारण जोडलें. कुरीस जो लोजेची आनी उणेपणाची खुणा आसली तो जेजूच्या मरणा वरवीं कुरपेची जोर जाता. हेच कुरपेचे जोरींतलें बरेंपण आपणावंक दर एक भावार्थी ही पवित्र कुर्साची बुजवण आपल्या जिवितांत आपणावंक आवडेता. आमी खरें म्हणल्यार एका लांकडाक नमस्कार करिना, पूण आमी ह्या कुर्साचो उमाव घेवन जेजून जें कितें आमचे सोडवणे पासत केलां त्या खातीर उपकारी काळजांत आमचो व्हडांतलो व्हड भोवमान जेजूक दिता. ह्याच पासत आमी जशें भोव पवित्र संस्कारा मुखार सोरपोट पडटा तेच भाशेन ह्या पवित्र कुर्सा मुखार सोरपोट पडटा आनी नमस्कार करता. सगळे भक्तीन हे रितीन वांटो घेवया. हे कुर्साचे लागू ताची संवसाराचो सुरवंडार उगोला. हे कुर्साचे लागू ताची संवसाराचो सुरवंडार उगोला. हे कुर्साचे लागू ताची संवसाराचो सुरवंडार उगोला. मोगाच्या भयणी भावांदो, आमचे घरांनी आमी आमचे वेदीचेर कुर्सार मारलेली इमाज दवरलेली आसा.
येदे वेळार आमी आमचे ते कुर्साचे इमाजीचो उमो घेवया. दर एक कुडीब्याचे वांगड्यान इमाजीचो उमो घेवचो. आमी तुमकां इमाजींतल्यान आमचे इमाजींतल्यान तुमकां सगल्यांक आशिर्वाद दिता. आयच्या दिसा जेजूची कूड आमकां एक एक केरीत भाशेन जेजूच्या कोश्टांक अदीक लागशिल्ल्यान वळखूंक आदार दिता. जेजून म्हणलें, हांव जिविताचो उंडो. जो कोण म्हाका खाता तो कदींच भुकेचो ना. ह्या जेजूच्या पवित्र जेवणांत वांटो घेतना आमचें मन आनी काळीज जेजूच्या कोश्टांचेर दवरून पातोक जिवितांत पयसावून आनी ताचे कृपेन वाडूंक आमकां हें सर्गीचें जेवण आदाराचें जावं. ह्या वेळार पवित्र मिसाची भेटना हें जेजून शिकयल्लें मागणें ह्या वेळार आमी सगळीं ताची आज्ञा मनांत धरून हें सगळीं हें मागणें आमी म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजें कशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां तळयांत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सर वायटांतली आमकां निवार,
दया करून या जिवितान सवस काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमचे सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताची येण्याक आमी बोरवशान अंतरेकता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी, पदवी आनी मोहिमा तुजी ससनाच्या ससना. सुमे जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत हांव शेवूंक वेता. ती म्हजी जोडटी आनी कास्त हाडिना जावं, पूण तुजे काकुतीन म्हजे कुडीक तशेंच आत्म्यांक भलायकी आनी वखद दिवं. ही देवाची शेळी संवसाराचें पाप काडटा ती. शेळेचे जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सौम्या, तुवें म्हजे भितर येवचें येवचें म्हाका म्हाका पावना, पूण तुज्या एका सुत्रान म्हाका भलायकी भलायकी मेवतली. Moja deva, tu sol boro, roznar mozo doni goro. Soglia kazan, mismuk tu so, hawe sodas goro favor. Moja deva, tu sol boro, roznar mozo doni goro. Soglia kazan, mismok tuzo, ave sodas goro favor. Deva tuja mogalata, kalis moci tu kadita. 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 मोगाच्या भयणी भावंदो, घरांनी तुमी आसात, जेसूची कूड तुमकां शेवूंक मेळनाय. तर हे मागणे आमी करुया. मोगडा जेजू, मोगाला जेजू, भोव पवित्र साक्रामेंतान भोव पवित्र साक्रामेंतान तूं सदांच हाजीर तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण आसाय म्हूण हांव सोत मानता. सोत मानता. सोगट्यां परस सोगट्यां परस तुजो तुजो हांव मोग करता मोग करता. जेजू. जेजू, आनीक तुका म्हज्या म्हज्या आत्म्यान आत्म्यान शिवूंक हांव हांव आशेता. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मासा रोगतान म्हज्यान शिवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरेन म्हज्या काळजांत म्हूण हांव मागता. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारता. आनीक सगलोच म्हाका तुका एकवटा. तुजे सोशिल्लो कोटसरूंक कदींच म्हाका निर्मुनाका. आमेन. प्रार्थुया. सोर पदवीधर आनी सासणाच्या देवा, आमच्या दयाळ बापा, जेजूचे भाग्यवंत
मरण आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आम्हा मनशांक तुवें नव्यान तुजें जिवीत दिलाय. कोणवळायेन तुवें आमकां दिल्लें हें जिवीत आमचे भितर सांबाळ आनी वाडय. हे गुटांत वांटो घेवंक, तुजी खरी भोक्ती करूंक आनी आमचे जिणेची नवी चाल सदांच तुका मानता तसली मानून हाडूंक आमकां कृपा दी. हें आमी मागतां तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. एक कळवणी. फाल्यांच्या दिसाक आमी हो दीस मागण्यांन सारुया. सैबिणीचे 7 दुखीचेर आमी नियाळ करुया. फाल्यां जागरणीचे मीस सांजेचे 8 वरांचेर सुरू जातलें. हांवें तुमकां सांगलां ते परीन उदकाचेर आशिर्वाद जेन्ना आमी आंगार घालता तेन्ना तुमचे घरांनी तुमी उदक भरून दवरचें बाटलेनी. आनी आमी जेन्ना आशिर्वाद घालता तेन्ना बाटल्यो तुमच्या हातांनी उखलून धरून हो आशिर्वाद त्या उदकाचेर घेवचो. आयताराक मीस सकाळचे 7 वरांचेर जातलें. तेंय आमी लायव्ह स्ट्रीम करतले. सांगा कोणाक रातचे मिसांत वांटो घेवंक मेळोंक ना ताणें सकाळच्या मिसांत वांटो घेवचो. आमी आतां सगळीं आमचे घराचे वेदीशी आमी उबारलेलीं आसा. मान बागोवन हो आशिर्वाद घेवया. आमी जेजूचे पुनर्जीवनपणान बरो वशान आमी रावया. हो गूट एके भाशेन आमी जो सोमरोमतल्या व्हडा संतसान आशिर्वाद आमी घेवया. सर्वेस्परा आमचे बापा, तुजे पुताचे पुनर्जीवनपणाचो बोरवोसो धरून तुजे पोरचेक ताचे मरणाचो भोक्तीपणी उगडास केला आनी तिचेर सुबापणी तुजो आशिर्वाद पडूं. तिका तुजे भोगसणे फाव जावं आनी बुजवण मेळूं. तिचो बावाट वाडत वचूं आनी सर्गीचे मार्गार तीरपणी चलूंक सासणाचें सूख ती भोगूंक पावूं. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हे तरेन आयच्या दिसाचो सोमरोम सोंपता. तो दीस आमी मागण्यांत सारुया.